म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी पळयता कशे भशेन जेजू विशीं ती बाखणारीण जेजू विशीं सांगता. तिका तें कशें कळ्ळें, ती सदांच मागण्यांत आसताली. मागण्यांत रावता ती मनशां. पयलीं म्हळें तूं आपलेपणांत आसता, पूण हळू हळू ती देवा सोबे आपलें जिवीत सादतात आनी देवाची येवजणे प्रमाणे ती आपलें जिवीत जियेतात आनी देव त्यांचे सोबे सगळो वावर करूंक लागता. हे परी आमचे सोबे जावच्याक आमी आयज मागया. आमी खूब जाणां हे परी जियेता, अदिकूय खोलायेन तेच भाशेन जिवच्याक. पळयात, जेजू जाणवायेन वाडत गेलो. तो सगळी मदत आवय बापायक कोत्तालो, तांचे शिकून काडटालो आनी हे परी ताचें जिवीत खरेपणी देवाचे येवजणे प्रमाणे घडोवन आयलें. आमी तेच भाशेन कोत्ता सगळीं जाणां. पूण जितली आमी जेजूच्या एकवटान करूंक लागतले तितलो तो आमकां मदत करतलो आनी बाकीचे चिंती नासतना पर्यंत तो सगळें थाऱ्यार हाडटलो. आतां आमी चड दास्तीनी खोंतीनी पडलेली आसा. ती सगळी दास्ती खोंती जेजू सवय दवरात आनी जेजूचें नांव ताच्या नांवान अदीक वेळ सारात. त्या भायर जेजून आमकां बापायची खबर दिल्ली आसा. बापायची खबर आमी पवित्र पुस्तकांतल्यान वाचया आनी तो कितलो मोवाळ गोड तें आमकां कळ्ळें म्हणटच आमकां आनी कसली भिरांत आसली सगळें तो फावो करता. तो जाणो कितें दिवंक जाय, कितें आमकां फावो न्हय पळय तें सगळें त्या प्रमाणे आमचे सगळें तो घडून हाडटलो. तर ह्या वेळार आमचे हात अशें उंटून दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळें कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता. तर आमचे भितर आहा तितलें ताचेर दवरूंक आमी शिकल्या आनी ते भशेन दवरून आमी भितरल्यान स्वतंत्र जायत वता आनी भितर जेजूच आसा ताका आमी अणभवता, ताचो पोरजोळ आमी पळयता आनी ताचें आसप आमचे सवेन दुसऱ्यांक बरेंपण दाखोवंक लागता आनी तें करून तो घेता.